तर हो आशिल्लो धनगर नाच. फुडले सुवातेर तुमचे मुखार येता कळशी फुगडी घेवन. ला 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 ला
हो गोफ काणकोण तालुक्यान प्रसिद्ध आसा. ह्या गोफा खातीर जो तालमेल आसा, जो गडी आसा त्यांचो तालमेल सारको बसलो जाल्यार हो गोफ वेवस्थीत सुटूं शकता. ह्या गोफाची खासियत आसा, जर एक गडी जरी हेतूच्यान नजर चुकली जाल्यार हो गोफ जे हांगासर सरळ साडयो आसा त्यो सगळ्यो घुस्पटोवन उरोंक शकता. हो गोफ सादर करता आसतना ह्या गोफाचे गोफ कसो आसा तेजी थोडी म्हायती सांगता. हो जो गोफ आसा एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरा कडेन खेळप वयता जाल्यार एक शिगम्याचो जो आमचो मांड आसा त्या मांडा वयल्यान शिगमो सुरू जाता आनी तो दुसऱ्या एका एका घरान वयता. तशें हांगासरल्यान आमचे हे जे कलाकार आसा ते येतात हांगासर शिगमो खेळटा, शिगम्या बरोबर जोत म्हणटा, जोती बरोबर गडे सोडयता, तेज्या वांगडा हो गोफ खेळटा आनी परत दुसरे कडेन वयता. ह्या तरेची ही प्रथा आसा. तर पळोवया गोंयचो एक नामनेचो लोककला प्रकार गोफ नाच. सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, हे सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, हे सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, हे सोन्याच्या पाण्या लांबूच्यो दोरयो, हे
तुझ्या